नोव्हेंबर 2025 सुप्रीम कोर्टान गोंयांत व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करूंक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीची स्थापना केल्ली। 3 म्हयन्यां भितर व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करचें म्हूण निर्देश दिल्ले। निर्देशा प्रमाण CEC समितीन गोंयांत येवन पळोवणी केल्ली। सुप्रीम कोर्टा मुखार रिपोर्टूय सादर केल्लो। मात गोंयांत व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करप शक्य ना म्हूण सरकारान बाजू मांडिल्ली। गोंयांत व्याघांचें अस्तित्व ना ते महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येतात म्हूण गोंय सरकारान रिपोर्टाक आव्हान दिल्लें। आतां प्रकरण 19 फेब्रुवाराक सुप्रीम कोर्टांत सुनावणी घेवपाचें। CEC रिपोर्टाक रिप्लाय फायल करूंक याचिकादार गोवा फावंडेशनाक खंय वेळ मागतले म्हूण सुत्रां कडच्यान म्हायती मेळटा। रिप्लाय फायल करूंक खंय 1 सप्तक लागतलो। हो विशय जो आसा तो उच्च न्यायालयान हेच्या पयलींच आमकां जे गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ते अधिसूचित करपाची अशा प्रकारचो निर्णय दिल्लो, पूण गोवा सरकारान तेका आव्हान दिवन हो विशय सर्वोच्च न्यायालयान व्हेल्लो आसा। ही सुनावणी जी आसा ती 16 तारखेक जावपाची आसली, पूण ती आतां 19 तारखेक फेब्रुवारीच्या जावपाची आसा। आतां सकाळी ह्या संदर्भातली कितल्या क्रमांकाचेर हो विशय जो आसा तो येतलो तेचे वयल्यानूच कळटालें की फाल्यां हेची सुनावणी जातली की ना। खरें म्हळ्यार हो विशय जो आसा तो आतां निर्णायक टप्प्याचेर पावलेलो आसा। केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन जो अहवाल दिल्लो तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयान आपणाक सादर करपाक सांगलेलो, पूण तो अहवाल जो आसा तो चुकीचो आसा, तो अवैज्ञानीक आसा अशा प्रकारचो दावो गोंय सरकारान करून आयचें मरण आसा ते फुडें धुकलपाची जी प्रक्रिया आसा ती सुरू केल्लेली आसा। आनी एकंदर ह्या विशयाक गोंयांक व्याघ्र राखीव क्षेत्र दिवपाचे ह्या संदर्भातलो जो विशय आसा तो आतां न्याया समोर बरोच काळ जो आसा तो प्रलंबीत जाल्लो आसा। पूण एकंदर आमकां आशा आसा की गोंयांक आयज ना जाल्यार फाल्यां हे व्याघ्र राखीव क्षेत्र मेळटलें। मजगतीं 2026च्या अखिल भारतीय व्याघ्र गणनेक मार्च म्हयन्यासावन सुरवात जाता। 3 म्हयने हो सर्वे चलतलो। गोंयांतूय हो सर्वे मार्च म्हयन्याच्यान सुरवात जाता। आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करून खंय सर्वे जातलो म्हूण म्हायती मेळटा। 3 टप्प्यांनी वाघाची गणना जातली। पयल्या टप्प्यांत वाघाचे अप्रत्यक्ष पुरावे सोदतले। पावलांचे ठशे, नाखटां, विश्टेचे नमुने, शिकार केल्ले अवशेश सोदतले। दुसऱ्या टप्प्यात सॅटेलायटाचो वापर करतले। रान क्षेत्राचो विस्तार, उदकाचे स्रोत, मनीस अतिक्रमणाचो अभ्यास जातलो। तिसऱ्या टप्प्यात कॅमेरा ट्रॅप लायतले। पायवाटो, दोंगर, उदकाचे देगांनी कॅमेरा लायतले। वाघांचे अस्तित्व जाणून घेवंक हो सर्वे म्हत्वाचो थारतलो। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी।